युवापंथी with Sachin in association with Maxons. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि योकार तुमका सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 आणि सगळ्यात पहिली युवापंथीच्या टीमी कडल्यान आणि पुराय प्रुडंटाच्या टीमी कडल्यान तुमका सगळ्यांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. आणि एक गजाल जी तुमका सगळ्यांक हांव परत एक फावट सांगूंक सोदता की आतां नरकासूर आसा, सगळेजण मजा मस्ती करतले, करपाकूच जाय, पूण ही मजा मस्ती करतना आपूण एन्जॉय करा, दुसऱ्यांक त्रास करू नका. प्लीज परत एक फावट सांगता, दुसऱ्यांक त्रास करू नकात, गाडयो सुशेगाद चलयात, कारण खूपदा आमी पळयतात की खूप रफ गाडयो चलयतात आणि मागीर एक्सिडंट बीन जावपाची शक्यता असता. सो प्लीज दुसऱ्यांक त्रास करू नकात. आणि एक गजाल, पिऊन गाडी चलोव नाका, म्हणजे अल्कोहोल पिऊन गाडी चलोव नाकात आणि सुशेगाद मनयात तुमची दिवाळी. नरकासूर सुशेगाद जळयात, वायटाचे दहन करात, बऱ्याचे एक नवीन सुरवात करा बऱ्याची, अँड आमी दिवाळी बऱ्या तरेन मनोवया. कमिंग टू युवापंथी विथ सचिन, दिस वीक आमी गेल्ले बस स्टँडार आणि पणजेच्या बस स्टँडार, आणि जायते क्वेश्चन आमी आमचे यूथ तरणाट्या भुरग्यांक विचारले. आणि तातूंतलो एक क्वेश्चन आशिल्लो जो भरपूर सिंपल, आणि म्हाका दिसता हो क्वेश्चन विचारपाची गरज आशिल्ली, कारण आमचे जे यूथ आसा, तरणाटे आसा, तांकां ह्या इशू बद्दल कितले खबर आसा हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी केलो. म्हळ्यार राफेल डील जे आसा, जे ऑपोजिशनान सद्याक गव्हर्मेंटाक धारेर धरलेलो आसा, आख्ख्या जगान फामाद आसा, आख्खे इंडियन तर खूब फामाद आसा. फाटलो एक म्हयनो आमी टीव्हीचेर डिबेट्स भरपूर पळयतात आणि पेपराचेर, न्यूज पेपराचेर वाचतात. रफायल डील म्हळ्यार कितें, रफायल म्हळ्यार कितें हें विचारपाचो प्रयत्न केलो, आणि कितें आन्सर्स मेळ्ळे आमकां हे सगळे तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. तशेंच आयचो प्रँक भरपूर सिंपल बट खूब एन्जॉय करतले तुमी. पूण सगळ्यात पयलीं क्वेश्चन आन्सर राउंड फॉर यू, चेक इट आउट. युवापंथी विथ सचिन सीझन 3, आणि आयज आमी परत एक फावट आयल्या पणजेच्या बस स्टँडार, आणि आमच्या वांगडा काय दोग जाण भुरगे आसा. व्हॉट्स युअर नेम? संकल्प फळदेसाय. संकल्प. युक्ती कवलेकर. युक्ती कवलेकर. विच कॉलेज विच जीसी. जीसी. अरे वा. जी. सो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आन्सर्स. एकूच रूल आसा, दोग एकामेकाक हेल्प करू नाका. इंडिव्हिज्युअल प्रायज आसा तुमचे कडेन, इंडिव्हिज्युअल आसतले. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, राफायल हें नांव आयकलां आसतलें. वॉट इज राफायल? I didn't hear the name. Something related to missiles. It's a deal made with some other country. What kind India. of deal? Airplanes, planes or jets. खबर ना. ना. कोयलो प्लेयर रफायल कोयलो. फर्स्ट टाइम ऐकतो. ना ना ऐको ना. नाही कळलं ना. नो आयडिया. केन्नाच आयकूंक ना राफायल हें नांव. What is राफायल? The Rafael deal. The Rafael jets. No, I don't know. राफायल हें नांव आयकलां. राफायल. What about राफायल? राफायल हें नांव आयकलां केन्ना? Rafael? राफायल. No, I guess. राफायल. No. राफायल. No, I don't know. No. No. कॉलेज डेज जे आसता न्ही ते इतले बरे आसता न्ही की आमकां कितेंय करपाक बंधन नासता, आणि जेन्ना तूं कामाक लागता तेन्ना खुबशे एक वेगळे तरेचे ओझे तुज्या शोल्डराचेर आसता अशें दिश्टी पडटा. बट येस, एक बॅड म्हाका एकट्या भुरग्याच्या हातीन दिश्टी पडले, अँड आय रिमेंबर्ड माय कॉलेज डेज. सो तांची प्रॅक्टीस आशिल्ली खंय. ओके, रायट नाव वी आर हियर फॉर युवापंथी, अँड कांय क्वेश्चन्स आसा म्हाजे कडेन. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आन्सर्स. राफायल हें नांव आयकलां आसतलें. वॉट इज राफायल? Rafael Nadal, tennis player, no? Rafael Nadal. Football player. Yeah, football player. Yeah, aeroplane है. खबर ना. It's like a space station which goes in the space. राफायल हें नांव आयकलां आसतलें. वॉट इज राफायल? I don't know. राफायल. No, I don't know. No. This is an angel. Angel? Never heard. What is Rafael deal? I didn't. What is Rafael deal? No. What is about Rafael? No. Rafael deal. कसली deal तुझी? ऐकलं असेल Rafael. Rafael deal. Related to army something. What is Rafael? That cannon type something like that. No idea. What is Rafael? I don't. राफायल डील म्हळ्यार कितें रे? कसली डील ती? related to defense something.
चड काय खबर ना What is Rafale? राफायल मे बी जेट्स एअरप्लेन समथिंग It's a jet. The deal is about the airplanes, like it's about defense thing. The Air Force plane. राफायल जेट्स जे आमी घेवपा आसा फ्रॉम वीच कंट्री खंयच्या कंट्रीच्या एका कंपनी कडल्यान आमी ही जेट्स घेवपा आसा राफायल प्लेन्स I don't know. I have no idea. सिरिया युरोप पाकिस्तान USA पाकिस्तान इज नॉट मॅन्युफॅक्चरिंग एनी टायप ऑफ प्लेन आमचे इंडियाचेच इंडिया खंयच्या तरी कंट्री कडल्यान कंट्रीच्या एका कंपनी कडल्यान राफायल जेट्स विकत घेवपाचे आशिल्ले आयकला केन्ना ओके खंयच्या कंट्री कडल्यान कंट्री कंट्री गो मात आयकलां तें तशें रॉकेट्स आनी मेन जेट्स बीन तशें आर्मी खातीर बीन तशें आयकलां कशें I guess America. नो नो आयडिया अमेरिका फ्रॉम रशिया फ्रान्स US. खंयचे हे कंट्री America. Japan. Russia. राफायल जेट्स आमी घेवपा आशिल्ले फ्रॉम अदर कंट्री खंयचे कंट्रीचे तरी खबर आसा America. 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 Don't know. No, I don't have. फ्रॉम वीच कंट्री आमी ते बाय करता राफायल USA. America. Russia. रशिया 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 Russia, I think. रशिया I don't have any idea. I don't know. विच कंट्री वी आर बायिंग राफायल Russia. America, I think. can be from outside of India. outside of India. Obviously, which countries are buying from in India? India is buying the Europe can be. Europe. Russia, America. US. Fighter jets जे इंडिया घेवपा आसा from another country. Which country we are buying that planes from? China. Japan. खबर ना I know only country. It's Russia. रशिया रशिया France. रिपब्लिक डे आमी केन्ना सेलिब्रेट करता गो 26 January. 26 कितें January. 26 जानेवारी Why we celebrate Republic Day? Why we celebrate Republic Day? Because we are, I mean, independent and I don't What know. happened? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लिमेंटेड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर Republic Day. Yeah, Republic no. 19 December. 26 जानेवारी 20 January. 26 जानेवारी डे म्हळ्यार कितें कित्याक मनयता आमी तो ना आंबेडकरान हें बरयलें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें सेम तेंच सेम आंबेडकरान रिपब्लीक बरयलो Republic from India we got. रिपब्लीक फॉर इंडिया No, from the outsiders which fight. इंग्लंड No. Yes. इंग्लिश पीपल Yeah. British. Republic Day नी केन्ना रे 20 thanks 26 Jan 26 January पब्लिकाक तेन्ना सारकें कॉन्स्टिट्यूशन बीन इंडिपेंडंट मे बी रूल तेन्नाच्यान स्टार्ट जाले कशें नो आयडिया खबर ना सगळे लॉ बीन आसता त्या दीस हे केले कायदे बीन Okay, 26th of 26th Jan 26 January 26 January. What is there on 26 January? Republic Day. Okay, why we celebrate Republic Day? that's the day the constitution was formed. Same. That's the day the constitution was formed. No, I don't know. 26 January. Why we celebrate Republic Day? Because it's public day.
कॉन्स्टिट्यूशन केल्लें गोंयकारांचो दीस म्हण गोंयकारांचो दीस म्हण भारतभर मनयता तो तुमी रिपब्लीक धाडली न्हू तेतून खबर कॉन्स्टिट्यूशन समथींग रिपब्लीक डे आमी केन्ना मनयता Wait, I know. 18 June? Yeah, same. 18 June, Republic Day. 26 Jan. 15 August. 26 January. रिपब्लीक आमी डे कित्याक सेलिब्रेट करता सगळ्या पयलीं म्हाज्याच बिकॉज ऑफ फ्रीडम मेवली म्हणून इन रिपब्लीक नो आय डोंट नो टू गेट फ्रीडम मिनींग गणतंत्र रिपब्लीक डे आमी केन्ना सेलिब्रेट करता 26 जानेवारी वाय वी सेलिब्रेट रिपब्लीक डे कित्याक तेन्ना आमची हे फॉर्म जायली कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जाल्लें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन On that day onwards, we started following our constitution. That only she what she does means I don't know constitution form Yeah, constitution. रिपब्लीक डे केन्ना मनयता गो Oh my God. रिपब्लीक डे 26 January 26 Jan. वाय वी सेलिब्रेट रिपब्लीक डे freedom फ्रीडम फ्रॉम I don't know रिपब्लीक डे केन्ना सेलिब्रेट करता गो 26 Jan. वाय वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लीक डे That time constitution was formed. yeah 26 January. 15 August 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 and Independence Day. sorry 26 Okay. Why we celebrate Republic Day? Republic Day is. कित्या खातीर सेलिब्रेट करता? Oh my God. कित्या खातीर? because freedom fighters fought for us that's why कितें? freedom fighters fought for us Freedom fighter fought for us long before. And we got independence also. Republic Day केन्ना मनयता गो? Republic Day is January 20 sorry Which? Huh? 27 Jan 27 Jan. 27 Jan. Why are we celebrating Republic Day? because the people got freedom to walk freely on the roads and do their works independently independence में republic में आमकां कितें जालें Republic? like in freedom में आमकां देता 15 ऑगस्टाक कितें जालें? that day they got freedom but they didn't got that total independence sort of they were not that is आमचे like rules and regulations बरयले that is 26 January. Why we celebrate Republic Day? त्या दिसा आमचो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जाल्लो या सेम थिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जाल्लो कोणे बरयल्लें? आंबेडकरान Vice President of India? Venkaiah Naidu. President Ramnath Kovind I know, but Vice President I don't know. Abdul Kalam. उनके IQ very low है. उनके IQ very low है. उनके IQ very low है. नको. वायस प्रेसिडेंट के राव ना चढूतलोच काडटा खबर ना no idea Not really sure. No idea. I don't know even I don't know अरे याद आमिर अंसारी I'm bad in history, I don't know. History आता असा तो म्हाका लायक ना history. I don't know. Who is the Vice President of India? This. Recently he came to power. Yeah. Wait. What from this? Oh, recently. Pass. Directly pass. Pass. No. Raj. No. Vice President of India? Vice Queen
व्यंकय्या नायडू नायडू कॉपी पेस्ट I don't know. Venkaiah Naidu. Amit Shah. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणव मुखर्जी डाउट शुअर ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Pranav Mukherjee. He was ex-president of India. Vice President of India. नायडू 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 जाणार Don't know. Don't know. व्यंकय्या नायडू Venkaiah Naidu is the right answer. Recently, दोन MLA from Congress resigned as MLA and they joined BJP. Who are they? सुभाष शिरोडकर and दयानंद सोपटे. सुभाष शिरोडकर आणि त्यांना शब्द पवन ऐकलेलं आहे तेच खंयचे दोन MLA? दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर I really don't like politics. ना पॉलिटिक्स हांव चड इंटरेस्टेड ना म्हणून सॉरी म्हणून काय खबर ना म्हाका पॉलिटिक्साचें No idea. सुभाष शिरोडकर आणि No, I don't know. One was Sopte and I don't know the other one. I don't know. I just know one Sopte. विश्वजित राणे सोडून त्यांच्यानी रेजिग्नेशन दिले आणि ते बीजेपीन जॉईन झाले. खंयचे दोन? Sopte. One. Other one, I don't know. ना सोपटे खबर सी दयानंद सोपटे हांव बी सोपटेच जाणार बीजेपीक जॉइन जाला MLA बीजेपीक जॉइन जाला MLA बीजेपीक जॉइन जाला MLA Frankly telling, I don't know because I'm not watching TV at all. So I don't know. Yeah. No, we don't have time actually. We don't have time. Actually takes. No pass. No comments regarding any politics. Vishwajit Rane and who joined BJP recently. विश्वजित राणे वरना I don't know. विश्वजित राणे शिरोडकर शिरोडकर राणे सन सुभाष शिरोडकर अँड नेक्स्ट खबर नाही तू शिरोडा होता? आहे नी? काय करू? No, I don't know. No, I don't know because I don't watch it. दोन काँग्रेसचे MLA रिझाईन दिले ॲज MLA आणि बीजेपीक जॉईन झाले. खंयचे ते? रिसेंटली. एक सोपटे सर आणि शिरोडकर सर ना याद जाय ना म्हाका सध्या I don't have idea of politics. शिरोडेचो कोण तरी हो नाव येईना तोंडार. ओके. अदर वन? Other one आणि कोण तरी असं ते म्हाका खबर ना तो काँग्रेस प्रताप सिंग राणेचो नाव याद ना म्हाका एक दयानंद सोपटे आणि एक सुभाष शिरोडकर I want to show you one picture, okay? And हो कोण तो म्हाका सांग. I just want to show. Ask him. I don't know. दयानंद सोपटे मॅक्झिमम क्वेश्चन आन्सर्स तुवें केल्या. ओके, ओनली वन जे राफायलाचेर आशिल्ले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तुजें नांव कितें म्हळें? संकल्प फळदेसाय. संकल्प, कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन्स. आणि हे प्रायज तुका मॅक्सन स्टोर्स हांचे कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू फॉर आन्सरींग. This gift hamper is sponsored by Maxons. कोण ते? दयानंद सोपटे. दयानंद सोपटे दयानंद सोपटे नो डाऊट सेम ओके, हांव तुका एक पिक्चर दाखयता. पिक्चर कोणाचें तें सांग. बेगीन सांग. ना म्हाका हो निलेश काब्राल कहो दिसता. पहिला So identify this picture, okay? So who's this person? I don't know who's he. She's the MLA. Which MLA? Not sure. I don't know. Guess who's this, okay? दयानंद सोपटे. ना आता करेक्ट कर. म्हाका एकल्याचें नांव येयना मान. शिट.
दयानंद सोपटे. शुअर तू हय दयानंद सोपटे. आयडेंटिफाय दिस पर्सन. No. Sorry, I don't know. सुभाष शिरोडकर. हू इज दिस पर्सन? ते न्यू यायला ते काँग्रेसीन सोपटे सोपटे. करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. मनोहर पर्रीकर. He has not resigned. He's not resigned yet. वी हॅव द सेकंड विनर विथ अस. तुझे नाव? Anushka. अनुष्का. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हे प्राइज तुझ्या खातीर फ्रॉम मॅक्सन स्टोर्स अँड थँक्यू व्हेरी मच. This gift hamper is sponsored by Maxons. हू इज दिस पर्सन? I don't know. म्हाका आन्सर करा हो कोण तो. आय हॅव वन पिक्चर. ओके कोण? नाव खबर ना. आयडेंटिफाय दिस पर्सन. हू इज दिस? नो. ओके आयडेंटिफाय दिस पर्सन. ना सॉरी. दयानंद सोपटे. I'll show you one picture. Identify this picture. Okay, कोण तो? ना म्हाका वळखना. No. दयानंद सोपटे. Okay, I have the third winner right now of today's युवा पंथी. तुझे नाव? कार्तिक. कार्तिक. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि एक गोष्ट म्हाका खरेंच नमूद करची अशी दिसता की आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 6 तांणी मॅक्झिमम आन्सर्स एक सोडलो जाल्यार सगळे आन्सर्स तांणी दिले. आनी फर्स्ट म्हाका जो भुरगो मेळ्ळो इतल्या तेंपान इतल्या एपिसोडा नंतर. कार्तिक, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. रियली कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फॉर आन्सरिंग दीस क्वेश्चन्स. कारण खरेंच म्हाका खूब आवडले. इतली सगळी क्वेश्चन्स हांवें विचारले. कोणाकूच राफायला बद्दल बीन कांय खबर नाशिल्लें. बट तुमकां तिगांक राफायला बद्दल खबर आशिल्लें कितें आसा तें. अँड अशीच नॉलेज दवरात. आमचे कंट्रीक फुडें व्हरपाक तुमचीच मदत जातली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू सचिन. थँक्यू. This gift hamper is sponsored by Maxons. ओके आफ्टर दीस क्वेश्चन आन्सर राउंड तुमकां व्हरता नेक्स्ट सेगमेंटा कडेन. तो म्हळ्यार प्रँक. आनी ह्या विकाचो प्रँक भरपूर सिंपल आशिल्लो जो आनी एका सिजनान पयलीं हांवें ट्राय केल्लो आनी ताजे एक्सप्रेशन्स म्हाका भरपूर आवडटाले लोकांचे. म्हूण आनी एकदां हो तुमच्या मुखार प्रँक हांव घेवन येता. सो जस्ट चॅक इट आउट. हाय, कसो आसा? घड न्हू. आनी बरें जालें. बरें आमचो कॅमेरामॅन हांगा. आमचो कॅमेरामॅन हांगा ताका आद्दा. ए हॅलो. हाय, कसो आसा? घड मरे. ए हाय, कसो आसा? घड मरे. आनी कितें म्हणटा? ए हाय, हाव आर यू? गुड मरे. आणि ए हाय, हाव आर यू? चल ना मरे बरोबर मरे. हां हे हाय, हाव आर यू? गुड मरे. आणि काय झालं? ए हाय, हाव आर यू? गुड मरे. आणि खूप दिवसांनी. ए हाय, हाव आर यू? हां गुड मरे. ए हाय, हाउ आर यू? आफ्टर लॉन्ग टाइम. अरे यार कैसा है? बहुत दिनों बाद. और चल रहा है. Hey hi, after a long time. How are you? Good. Hey? Oh no. Hey hi, how are you? Hey hi, how are you? After a long time. Good, Mare.
Hey, hi. How are you? After a long time. Good, Mare. Hey, hi. How are you? After a long time. Eh? Hey, hi. How are you? After a long time. Huh? Good, Mare. ओके हो प्रँक तुमकां नक्की आवडला आसतलो आणि जर तुका कितें सजेस्ट करपाक जाय कितें सांगपाक जाय म्हाका जाल्यार युवा पंथी विथ सचिन फेसबुकार म्हजी पेज आसा तुम्ही सगळे जाण फेसबुकार आसतले पयली ही पेज ओपन करात लायक करा ही पेज एंड देन म्हाका तूं सजेस्ट करपाक शकता किंवा मेसेज करपाक शकता जर तुजे कडेन कितें प्रँक्स आसा सजेस्ट करपा सारकें कितें आसा जाल्यार म्हाका तूं मेसेज करपाक शकता एक गजाल जी म्हाका तुमकां सांगची अशी दिसता म्हळ्यार आमच्या गोंयान आमचें गोंय सुंदर करपा खातीर आमी सगळे जाण वावुरता आणि जर तुमकां कितें दिसता की आमच्या गोंयान कितें वायट घडटा वायट गजाल तुमकां दिश्टी पडटा किंवा खंयची जर गजाल तुमकां हायलायट करची अशी दिसता जाल्यार आमकां कळयात आमकां मेसेज करात युवा पंथी विथ सचिन ही आमची फेसबूक पेज आसा ताजेर चलात एंड म्हाका मेसेज करपाक शकता आणि मागीर युवा पंथी टीम बसून डिस्कस करून ती गजाल एंटरटेनिंग पद्दतीन तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले म्हळ्यार गांधीगिरी स्टायलीन जायना किंवा आनी खंयच्याय स्टायलीन आमी तुमच्या मुखार ती गजाल हाडपाचो प्रयत्न करता आणि करेक्ट करपाचे प्रयत्न आमचो सदांच चालू आसतलो सो दॅट्स इट ह्या विकाची युवा पंथी तुमच्या खातीर इतलीच एंड दिवाळी बरे तरेन मनयात परत एक फावट सांगता गाडयो सावकाश चलयात खंयच्या खंय गाडयो चलोव नाकात पिवन म्हणजे अल्कोहोल पिवन गाडयो चलोव नाकात लोकांक त्रास करूं नाकात दिवाळी खूब बरे तरेन मनोवया आणि नरकासूर म्हणजे वायटाचें दहन आमी करूया एंड एक नव्याची सुरवात करूया हॅपी दिवाळी once again from युवा पंथी team and entire prudent team देव बरें करूं